आम्ही सुरुवातीक गायन घेऊया A4 पेज 2. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू. इश्टानो, आयज आमी मोगान ह्या देव मंदिरान एकठांय जाल्लीं आसात बागेवन आंतुनीक मान दिवंक. देवान आमच्या जिवितांत जायती बरेपणां ताच्या उपकारान दिल्यान आनी दिनवासची काळीज घेवन आमी हांगासर दिनवासनेचे भेटेन वांटो घेवंक एकठांय जाल्लीं आसात. तर हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. काळजांतान दूख दवरून म्हणुया, हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत वागून सदांच सांगपार मरी सगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. ह्या वेळार आमची देसवां देवा मुखार आमी घालुया. किरीत भाशेन एकामेका पासत आमी मागुया. जायतीं जाण आपणाक पिडीन भलायकी सोदूंक हांगासर आयिल्लीं आसात. कुटुंबान जिवितान पुरूश नायिल्ले आसात. भुरग्याच्या देण्याक आशेतात, जिविताचो सांगाती सोदतात. आमचे आनी आमच्या भावा भयणांचे गरजो एकठांय करून बागेवन आंतोनीच्या हातान घालून देवापाक आमी उबारुया. आयच्या ह्या मिसाचे इंतेसांव किरीत भाशेन भेटयता देवाक आर्गां दिवन जो आनी पॅमला डिसोजा जी आपलो लग्नाचो रुपया उत्सव समोर उमतात. देवाचें एक व्हड देणें तांकां काजाराचीं 25 वर्सां ती समोर उमतात. हीच बागेवन आंतोनीचे फिरगोजे 25 वर्सां फाटीं तांणी देवाक उतर दिल्लें सदांच विस्वाशी रावतलो म्हूण. आनी आयज हेंच दिनवासनेचें काळीज घेवन ती हांगासर आयिल्लीं आसात देवाक वाखाणूंक आनी देवा लागीं आदार मागूंक. तांच्या
काजारी जिविताचेर ह्या साक्रामेंताचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालून आनी हेच भाशेन सदांच मोगान विस्वाशीपणान एकामेकाक मान दिवं हे काजारी जिविताचे पयण मुखार व्हरूं तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर आमी देवाचो आशिर्वाद मागुया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा सासनाच्या देवा तुवें पादवाच्या बागेवन तांतुनी कोऱ्या भावार्थाचो शार भरसूंक दार आनी गोरज्या कांताक असल्याचो तीर आसलो करून दिलोय ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगल्या आमच्या गरजांनी ताची मजूत आमकां मेळूं आमच्या सोम्या जबदा जेजू क्रिस्ता हावो वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासना. दोन दुदाच्या इतिहासा वेले वाचप. मिलेत थावन पावलो एफेसाच्या पवित्र सभेच्या जाणट्यांक आपोवंक धाडले आनी ते पावले तेन्ना तांणी तांकां अशें म्हणलें, आजयेंत हांवें पांय दवरला तेतून थावन हांव तुमचे मोदें कसो जियेला तें तुमी जाणात. सगले ल्हानविकायेन आनी जुदेवाच्या आडकांक नाडकांक लागून दुखी कश्टा मदें हांवें सोम्याची सेवा केल्या. तुमकां बऱ्याक पडटा तें करूंक हांव केन्नाच फाटीं सरलो ना. हांवें तुमकां धोन परगोट केला आनी सोबे माजार तशेंच तुमच्या घरांनी तुमकां शिकवण दिल्या. देवाशी परतून येयात आनी आमच्या सोम्या जेजूचेर विस्वास दवरात म्हूण जुदेवांक आनी ग्रीकांक हांव उलो मारतां. आनी आतां पळयात, कैदी जालोच म्हूण समजून हांव जेरुसाल्याक वेतां. थंय म्हाका कितें घडटलें तें हांवूच नकलो, पूण म्हाका बंदखण आनी कोश्ट रावतात म्हूण पवित्र आत्मो सगल्या शारांनी म्हाका कळयत आसा. पूण हांव म्हज्या जिवाची पर्वा करिना, न्हय म्हूण ताका कसलेंच मोल दिना. देवाच्या देण्याच्या शुभ वर्तमानाक साक्षी दिवचे पासत म्हज्या जिविताच्या शेवटाक सोम्या जेजू कडचें घेतिल्लें मुन्यारपण शांती पावोवंक ही एकूच म्हजी आशा. हांवें तुमचे मोदें भोवून राज परगटलां, तर आतां तुमी सगलीं नव्यान म्हजें तोंड पळोवची नात म्हूण हांव बरो जाणो. देखून आयच्या दिसा सोपूत घेवन तुमकां सांगता, तुमाम सगल्यांच्या जिवाचो हांव जबाबदार न्हय, कित्याक देवाची आख्खी येवजण तुमकां कळीत करूंक हांव फाटीं सरूंक ना. देवाचें उतर हें आमचो जबाब जातलो. प्रितुमेच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. सगळीं म्हणुया, प्रितुमेच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. देवा, तुज्या उदार भलेपणाचो तुवें बरोच पावस धाडलोय आनी सुकून करपून गेल्लो तुजो देस तुवें नव्यान सुफल केलोय. थंय देवा तुज्या बरेपणान तुज्या गरिबांक तयार केल्ले तुजे पोरजेक भिराड गावले. साबाब, प्रितुमेच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. दिसान दीस निरंतरी देवाक वाखाणुया. आमची सोडवण करता तो देव आमचो भार आपुणूच उबारता. कसलो देव आमचो, ताच्या हातान तारोन आसा. मरण आनी जिवीत सर्वेस्परा देवाचे गूट. साबाब, प्रितुमेच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. शुभ वर्तमानाक आमची कालचा मनां तयार करूंक उबी रावया. हांव बापा कडेन मागतलो
आनी तो तुमकां आनी एक शारोती दितलो आनी हो तुमचे सवे सदांकाल आसतलो. Sorves porak soizo. Sorves porak soizo. Sorves porak soizo. Sorves porak soizo. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. जिवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. निर्माण तुका सुमिया. आपले दोळे स्वर्गार लावून जेजून म्हणलें, बापा वेळ पावलो, पुतान तुका मोहिमा दिवं, तुज्या पुताक मोहिमेवंत कोर. तुवें ताका दिल्ल्या सोमेस्तांक ताणें सासणाचें जिवीत दिवचे खातीर आख्या मनशा कुळाचेर तुवें ताका अधिकार दिलाय. सासणाचें जिवीत तें हें ताणी तुका एकल्याच कोऱ्या देवाक आनी तुवें पाठयला त्या जेजू क्रिस्ताक ओळखून घेवंक. हांवें तुका प्रितुमेचेर मोहिमा दिली. तुवें म्हाका करूंक दिल्लें काम हांवें शाती पावयलें. आतां बापा संवसार आसचे आदीं तुज्या सांगाता जी म्हाका मोहिमा आसली तेच मोहिमेन म्हाका बोर. संवसारांतले काडून तुवें म्हाका दिल्या त्या मनशांक हांवें तुजें नांव कोडीत केलें तें तुजें आसलें आनी तुवें तें म्हाका दिलें आनी तांणी तुजें उतर सांबाळ्ळां. जें सगलें तुवें म्हाका दिलां तें तुजे कडसून येता म्हूण आतां तांकां कळ्ळें. जी शिकवण तुवें म्हाका दिलें ती हांवें तांकां दिलें आनी तांणी ती मानून घेतले आनी हांव तुजे सून आयलां म्हूण तांणी खरेपणी ओळखून घेतलां आनी तुवेंच म्हाका पाठयलाय म्हूण तांणी स्वत मानलें. ताचे पासत हांव मागतां, संवसारा पासत मागिना, पूण तुवें म्हाका दिलें तांचे पासत मागतां. कित्याक तें तुजें. जें म्हजें तें सगलें तुजें आनी जें तुजें तें सगलें म्हजें आनी तांचे वरवीं म्हाका मोहिमा मेळ्ळ्या. आनी आतां हांव आनीक संवसारांत ना, पूण ते संवसारांत आसात आनी हांव तुजेशी येतां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखणी तुका क्रिस्ता. इश्टानो, एक दीस खंय एक भुरगो मोस्ती करूंक लागलो. आपूण इस्कोलाक वेचोना तो वेचोना म्हणून. कित्याक इस्कोलान गेल्यार म्हाका भुरगे थंयसर चाळयतात, नाल म्हणटात आपणाक. हांव कसोच इस्कोलाक वेचोना म्हणून तो तेमा करूंक लागलो. आनी त्या वेळार खंय ताच्या बापायन ताका कशेय भाशेन कितें तरी शिकवण दिवंक जाय म्हणून ताका आपयलो आनी सांगलें, पुताय तूं इस्कोलाक वचोंक सोदिनाय, म्हजें मातशें आयक. आनी ताचे मुखार खंय एक नाल हाडून दवरलो आनी हो बापूय खंय हो नाल सोलूंक लागलो. पयलो आख्खें सोण काडलें, उपरांत ती कोट्टी खंय फोडली आनी कोट्टी फोडल्या उपरांत भितर आसलो तो कातलेचो कर्नल खंय ताका दाखयलो आनी ताच्या पुताक खंय विचारलें, पुता हांगासर तुका कितें दिसता? हो नाल, ह्या नाल्लान कितें आसा? पुतान सांगलें, सोण आसा, गोठ कोट्टी आसा आनी भितर मोव रुचीचें गोड तो कर्नल आसा, कातलेचो आसा. आनी बापायन म्हणलें खंय, जरी तर ह्या नाल्लाक फकत सोण आनी कोट्टी आसली, कातलेचो आसूंक ना, कर्नल आसूंक ना, जाल्यार ह्या नाल्लाक वालोर आसपाचो? पूत म्हणूंक लागलो, ना. उपरांत त्या बापायन म्हणलें, जरी तर ह्या नाल्लाक सोण आसूंक ना, कोट्टी आसूंक ना, पूण फक्त कर्नल आसलो, रुचीचो गोड कातलेचो आसलो, कितें जावपाचें? पूत म्हणूंक लागलो, तो कर्नल तसोच सांबाळून दवरचो नासलो, कित्याक कोणूय जनवार येवन कावतले आसलें तो पिडार जातलो आसलो. कोट्टी सोण भितर आसलो मोव कर्नल कातलेचो सांबाळटा आनी जाय तो तेंप सांबाळटा.
जाय तो तेप एके पावटी सुकताय बी पूण सुकोवन ते पिड्यार जायना बोलदें जाल्यार तातूंतल्यान तेल मेळटा आनी ह्या बापायन सांगलें जुरी तर तुका भुरगीं नाल्ल म्हणटात हो नाल्ल तुका कितें तरी शिकयता जे भाशेन ह्या नाल्लाक भायल्यान गोट कोट्टी आसा तुवेंनूय गोट जावंक जाय कोणूय कितें तुजेर आड उलयत कितें कितें म्हणीत तुका आडायत जिवितान प्रोग्रेस करूं पूण त्या गोट कोट्ट्या भाशेन तुवें मुखार वचूंक जाय आनी तेच भाशेन तुजे भितर एक दोयाळ मोवाळ गोड काळीज आसा तें तुवें सांबाळून दवरूंक जाय आनी ह्या बापायन ह्या आपल्या पुताक बुद्द दिली एक नाल घेवन आयजोच बापूय दर एकल्याक आमकांय बुद्द दिता गोट रावप आनी तेच भाशेन दोयाळ मोवाळ जावप मनशाची एक असोकताय जाता कितें म्हणून मनीस आपणाकूय बी आनी दुसऱ्याक एकेच कॅटेगरीन घालता ना हांव सारको दारूण रावतलो गोट रावतलो टफ हांव मोव जावचो ना ओ एक एक पावटी मनीस आपणाकूच मोव करता म्हणल्यार हांव सारको दोयाळ हांव मोव आनी समाजानूय आमकां केल्लें आसा कितें भाशेन जेंडर डिफरन्सीस येता तेन्ना स्टिरियोटायप्स सदांच पळयता दादलो म्हणटा तो आवय गोट सारको ताका आनी भावना ना तो रडोना तो सारको गोट अस्तोऱ्यो आसात त्यो मोव त्यो तसले मोव तांची भावना तसली पूण सारकी मनशाची एके भाशेन बरी डिवेलपमेंट जाता तें म्हणल्यार मनशाची उदरगत जाता जेन्ना मनीस बॅलन्स आसता तेन्ना कोणूय जावं तो अस्तोरी जावं दादलो जावं ताचे भितर टाफनसूय आसा आनी ताचे भितर इमोशनल कोशंटूय आसा कित्याक जोरी तर मनशान एक घेतलें तें ताका माल जाता जोरी तर मनीस टाफूच जालो सगळीं पयस वेतलीं तो टाफ म्हणून तो कोणाक आनी आयकोना टाफ सगळीं पयस वेतलीं वो कोणूच मोव जालो इमोशनल जालो सगळीं ताका यूज कोत्तलीं उजार कोत्तलीं ताचो फायदो घेतलीं दोनीय गरजेचीं टाफूय जावं एट द सेम टायम सो आनी ह्याच पासत आयज एक कॉन्सेप्ट आयिल्लो आसा ताका म्हणटात स्ट्रॉफ्ट म्हणल्यार ती दोन उतरांचो मेळ स्ट्रॉफ्ट म्हणल्यार स्ट्रॉंग आनीक सॉफ्ट मनशान स्ट्रॉंगूय आसूंक जाय टाफूय आसूंक जाय एट द सेम टायम मनशान सॉफ्टूय आसूंक जाय इमोशनल भावनाय मनशाक आसूंक जाय आनी तेच मनशाक मुखार व्हरतले आयज असलो उदाहरण आमकां मेळटा असल्या मनशाचें पयल्या वाचपान आनी तो म्हणल्यार बागयोन पावलू टाफूय आसलो कितले खोस ताका पडले कितले त्रास ताका पडले ताच्याच मनशांनी जुदेवांनी ताचेर फातर मारून ताका नाका जाल्लीं उतरां उडोवन जाय तें ताका केलें पूण तो गोठ आसलो म्हाका त्रास पडटात कोश्ट पडटात चल हांव सोडून दिना तो मुखार गेलो ताचेय सांगाता ताका एक दोयाळ मोवाळ काळीज आसलें तो फकत टाफूच रावंक ना गोठूच रावंक ना इमोशनल मनीसूय तो आसलो भावनाय आसली ताका आनी हेच भावनान तो आयज उलयता किरीत भाशेन एफेजाच्या जाणट्या लागीं फुडाऱ्या लागीं पवित्र सभेच्या फुडाऱ्या तो तांचे लागीं उलयता काळीज आपले भायर काडून तो उलयता आनी तो तांकां सांगता पळयात तुमी जाणात म्हाका म्हजें जिवीत तुमी जाणात कशे भाशेन म्हाका सोतायलो कशे भाशेन म्हाका त्रास पडटात पूण हांवें म्हाका देवान दिल्लें मिसां हांव सोडूंक ना जेजूक हांवें पोरगोटलो जावं ते कोस्तां त्रासां मदें हांव पोरगोटीत गेलो हें कित्याक तो उलयता काळजान तावन उलयता कित्याक ताका भावना आसली तो दुसऱ्याची भावना सोजमतालो न्हूयचो बेश्टो टाफ आसलो गोटमूट आसलो पूण भितरल्यान तो सॉफ्टूय आसलो भावना आसली ताचे भितर दुसऱ्याचे इमोशन्स तो सोजमतालो आनी तो कोणा कडल्यान शिकलो काय दुबावविरेत जेजू क्रिस्तूय बी टाफूय आसलो एट द सेम टायम सॉफ्टूय आसलो जावं जाय त्यांनी ताका आडायलो जाय ते ताचे मिसांवांत आडकुडीचो फातर जालो शेकीन ताका कुर्सार मारलो कुर्सार मरप म्हळ्यार एका गोट मनशाच्यानूच मरूंक जाता इतले कोश्ट उतरांचे कोश्ट कुडीचे कोश्ट पूण तो मुखार वेता भियेना मुखार वेता आपले मिसांव सोडिना मुखार वेता गोट आसलो जायत तो टाफ आसलो जायत पूण ताका दोयाळ मोवाळ काळीज आसली जी कोण दुर्बळ जाका कोण सोतायतालीं
तांचे सांगातो तो रावतलो. दोस वर मार्जिनलायज तो तांचे सांगाता आपूण थंयसर रावतलो. कित्याक जेजू कोठी आसलो आनी काळजान दोयाडूय आसलो. आनी हेच ताचें चित्र एके भाशेन आमच्यान दिसून येता पेलिकन सवण्यांतल्यान, जी म्हज्या काजुलाचेर आसा. हांगा हें सवणें, पेलिकन सवणें, हें सवणें आपणाकूच ओड्ड्याक चोंच मारता आनी बुकेल्ल्या पिलांक आपलें रगत दिवन तांकां पोसता. हें कोण करूंक पावता काय? जो मनीस टाफ आसा, एट द सेम टायम जो मनीस सॉफ्ट आसा. टाफ आपणाकूच चोंच मारून आपणाचेंच रगत भायर काडून ही एक दारूण कोरणी कोणाच्यान जातली ती? कोण गोट आसा तो. पूण कोणाच्यानूय करूंक जातली जो कोण मोव आसा तो, जाका काळीज आसा तें. आपल्या पिलांक मोग दिवंक जाय म्हणून, सांबाळूंक जाय म्हणून आपलेच काळजांतलो मोग हे रगत व्हारून तांकां दिता. आनी हें गरजेचें. आयज देवाचें उतर दर एकल्याक हांगासर आसलोल्यांक आमकां गोट तशेंच दारूण तशेंच मोव, दोयाड, भावणान बोललेलें जिवीत जिवंक आपयता. आनी हें खंयसर जातलें? पयले सुवातेर कुटुंबान. आवय बापायन आपल्या भुरग्यांक वाडयतना तांकां गोट तशेंच भावणीक वाटेन, भावणान बोललेलीं मनशां करूंक आदार दिवंक जाय. टाफ एट द सेम टायम इमोशनल. जरी तर आवय बापूय भुरग्यांक इमोशनलूच करता, ना बाबा डोंट डू दीस, बाय डोंट डू दॅट, आय डू दॅट. ओ खंयसरूय घरांत ओ इस्कॉलांत चाडयलीं जाल्यार आवय बापूय वेता झगडोंक. भुरग्यांक थंयसर तांकां तशींच दवरता, मेंगी करता. खंयसर धाडचीं ना, हांव तुजो कुयदाद घेता. फाल्यां सकाळीं भुरगें जेन्ना ताच्या जिवितांत कोस त्रास येता, कशे भाशेन टाफ जातलें, मुखार वेतलें, त्या आडकुडी लागीं झगडटलें जावचें ना. कित्याक सदांच आवय बापूय झगडलीं, आपूण स्टँड घेतालीं थंयसर. भुरग्यांक शिकोवंक ना टू बी टाफ. सदांच तांकां इमोशनल केलीं आनी लोक उपरांत तांचो फायदो घेतलो. एट द सेम टायम भुरग्यांकूय इतलीं टाफ करूंक जायनात की फाल्यां सकाळीं दुसऱ्यांची भावनां तीं ओळखून घेनात, दुसऱ्यांच्या भावनांक मोल दिनात. इतलीं टाफ कोत्तात, तूं आनी पळयनाका, दुसऱ्याक मार, फोड, उडोय. फाल्यां सकाळीं भुरगो वाडटा तेन्ना, समाजांत एक मनीस जाता तेन्ना दुसऱ्याक हेच भाशेन त्रास दितलो आनी जे दुसऱ्याक त्रास पडटात ते ओळखून घेवंक चुकतलो. आयज आवय बापायक एक जबाबदारी आसा. भुरग्यांची वाड जाता तेन्ना तांकां इमोशनलूय डिवेलपमेंटाचें पळोवन घेवंक आनी तेच भाशेन तांकां घटमूट करूंक, टाफ करूंक. कित्याक दोनूय वस्तू गरजेच्यो फॉर अ बॅलन्स लायफ. दोनूय बॅलन्स आसूंक गरजेचें, जावं तें टाफनस एट द सेम टायम इमोशनल. आनी हें लोग्नीक जिवितांतूय गरजेचें. आयज पवित्र सभा केरी भाशेन शिओलची पवित्र सभा खुशाल जाता. आयच्या पयल्या मिसान आमी एक रुपया उत्सव समारंभला. आतांय बी जो आनी पेमला आपलो रुपया उत्सव समारंभता. जितले फावटी पवित्र सभा असले काजाराचे वार्षिक दीस समारंभता, पवित्र सभा खुशाल जाता. कित्याक आधुनीक काळार मातशा ल्हान ल्हान वस्तूक लागून आयज कुटुंब मोडटात. तेन्ना असलीं आमकां काजारी जोडे आमकां उत्तेजन दिता. जीं कोण काजारी लोग्नीक जिवीत जे येतात तांकां उत्तेजन दिता, मोटिवेशन दिता जिवितांत मुखार वचून. आनी दुबाविरीत तांच्याय काजारी जिवितांत जायतें वयर सकयल जालें आसतलें. पूण आयज देखून सांगाता कित्याक आसत काय? कित्याक केरीत भाशेन देव आसा जो तांकां गायड करता, जो तांकां आदार दिता, मार्गदर्शन दिता. आनी ह्याच पासून लोग्नीक जिवीत जरी तर मुखार वेतलें, बरें जातलें, थंयसरूय बी टाफनस आसूंक जाय, एट द सेम टायम इमोशनलूय आसूंक जाय, सॉफ्टूय आसूंक जाय. जायत्यो आडकुड्यो येतल्यो, तांचे सशक्तायेक लागून आडकोड जातली. दुसरो कोण आडकोड घाता जायते फावटी लोग्नीक जिवितांत, तेन्ना दोगांयनी टाफ आसूंक जाय. गोरकारान तशें गोरकानीन टाफ आसूंक जाय. ह्या आडकुडींचेर जोय धरूंक, जो कोण काजार मोडूंक सोदता, ओ जी वस्त काजार मोडूंक तांचेर जोय धरूंक. एट द सेम टायम इमोशनलूय आसूंक जाय. दोगांय चुकतलीं. कोण संवसारांत सांत ना, कोण सांत न्ही. सगलीं आमी असूक आनी असूक कशें आमी पळण करता. पूण कोण आमकां सजमतलो? गोरकारान गोरकारणीक समजुचें, गोरकानीन गोरकाराक सजमुचें. आनी हें कोण सजमायता? काळीज, दोयाड मोवाळ काळीज. ओय हांव तुका सजमतां, ओय हांव तुका बोगशितां, ओय हांव तुजो मोग करतां. कितेंय जावं ती असोकताय जावं, आमी दोगांय सांगाता पळण करूं. हें गरजेचें. जरी तर हांव टाफ रावलो, सदांच बायल गोरकार टाफ रावलो,
बायल एक्सप्लॉयटेड जातली आनी गोरकार एक्सप्लॉयटर तूं हें कोर तें कोर हांव सांगता तें तूं कोर घरांतलो हांव वडील ओ बायल म्हणटा हांव कांय ना तो वडील ती सदांच पिरगोन जियेतली नशीब मोजें कसलें काय म्हणून असलें लोनाचें कांतार म्हणून ना हें केन्ना जाता जेन्ना दोगांय सांगाता टफ एट द सेम टायम इमोशनल आसत तेन्ना जी आमकां आयज बागेवन पावलो आपल्या जिवितांतल्यान दाखयता जेजू आपल्या जिवितांतल्यान दाखयता टाफूच रावलो सगलीं पयस वेतली इमोशनलूय रावलो मोर रावलो सगलीं म्हाका उपयोग करतली म्हाका म्हजो फायदो घेतली दोनूय गरजेचें टू हॅव अ बॅलन्स लायफ आनी हेंच करूंक देव आयज आमकां उलो मारता तेन्ना ताचीच कृपा आमकां मागुया सगलीं आमी उबी रावया ह्या वेळार ही आमची भयणी पॅमला आनी आमच्या बाबा जुआ पासून आमी मागुया ती आपलो लग्नाचो रुपया उत्सव समारंभात ह्या वेळार हे मुदयांचेर तांचेर आशिर्वाद घालतना आमी देवाचो आशिर्वाद तांचेरूय आमी मागुया सर्वेस्परा ह्या तुज्या सेवकांचो जू आनी फेमलाचो मोग वाडू आनी तो पवित्र कोर विस्वाशीपणाची खुणा म्हूण तांणी एकामेकाक दिल्ल्या ह्या मुदया उद्देशीं तांच्या लग्ना संस्काराचे कुरपेन ती वाडत वचूं आमेन सर्वेस्वरा तुज्या नांवां आमी आशिर्वाद घालता त्या मुदयांचेर तुजो आशिर्वाद घाल ह्यो मुदयो घालतात ती एकामेकाचेर सदांच खोल विस्वास दवरून तुजे कुशे प्रमाणे शांती बगू आनी एकामेकाच्या मोगान सदांच जिव क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन ह्या वेळार आमची मागणी देवा मुखार आमी घालुया आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी देवाच्या उतराच्या उजवाडान चलूंक आनी आपल्या मुण्यारपणान जेजूचे जिवे गोवाय जावंक तांकां बापाची कृपा मागुया आमच्या जण एकल्याच्या जिवितांत आमी आपलेपण सोडून दिवन दुसऱ्याची गरज ओळखून घेवन तांकां आमचो आदार फावो करूंक बापाची कृपा आमकां मागुया ह्या मिसांत आपल्या इंतेसांव भेटयला जो आनी पेमला डिसूजा जी आपल्या लग्नीक जिविताची 25 वर्सां समरोपतात ती आपल्या लग्नीक जिवितांत सुखांत दुखांत आनी विस्वाशीपणान जियेलीं तर फुडाराक ताणें मोगान जियोंक आनी देवाची देणी आपल्या कुटुंबीक जिवितांत भितर काडूंक तांकां बापाची कृपा मागुया दळ बापा कालतिकान तुजे फुडें मागणी दवरल्यान ती दोयन आयकून घे म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन दाना तयारी वेळार आमी गायन घेवया C10 पेज 32 Baba, poi
जेसू तुझे काळीज मागता आजच्या दिसा आखेचीने देवा खुशी कुरीस लेकू मोगान वेंगोन जिवीत सोडून जेसू तुझे काळीज मागता जेसू मागता खुशी दिता सोंगलेस मोचे बापाक वोमता जेसू मागता खुशी दिता सोंगलेस मोचे बापाक वोमता सगळ्यो उबी रावया म्हजे बाबा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर परवेदा देवापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सुबेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेव सर्गीच्या बापा भोगतीन तुजी सेवा करूंक बागयून आंतुनीच्या उगडासाक जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान तुका भेटोवंक आमी आयल्या ह्या बलिदाना वरवीं संवसारी वस्तू वेलें आमचें काळीज काडून आनी तुजेरूच तें दवरूंक आमकां कृपा दी क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचें सोवें आसूं तुमची सोवे आसूं आमची काळजां उबारूया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदारान सासनाच्या देवा सूर काळे आनी सर्वथांय जू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेष्ठ सुगुणाच्या मनशांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफोड करताय तुज्या विस्वासाची मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय तुजे सुडवणेचो फोड आमकां लाभशा तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरीन देखून सगल्या देवतां आनी भोगतां सांगाती संदोसान आमी तुजी स्तुती गायता Ovid, 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 Dobarazo, Sorrismondo, Sorgani, Sonsar, Horna, Turcia, Oibova, Unsorgi, Duca, Soiso, Sorves, Oraci, Navi. बापा कोरोस तूं पवित्र तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र खोर म्हूण मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जू क्रिस्ताची कूड आनी क्रोगोत जांच्यान दिमी घालूंक जायना तुमच्यान बसूं येता आपलेच कुशीन खोस्ट मोरोन सोसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच परी जेवण जातूच ताणी खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची खाल्स नव्या आनी सासणीक खोराचें रोगो पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमची बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात
सगळी उबी रावया भावार्थाचो गुट पोरकोटुया तुझ्या कुसारी पुनर्शिवोन पोडा बोरवीन तुवें आमकां सोडूयली सोम्या संसाराच्या सोडवोंडारा आमची सोडवोन गो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो ओंडो आनी सोडवणीची खावच तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडार गोश्टवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खी प्रितुमेचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे भाग्यन बापा फिलिप नेरे आमचे गवडी बापा आनी सगळे यान्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडू पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूट कर तांकां तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तां जे बरजोडीत मुखामोळ पडूंक फावो कर आमा सुमेस्तांची हांगासर एकठांय जाल्लीं आसा आपलो वाडदीस काजाराचो दीस समोर केरी भाशेन जीव आनी पेमला आपल्या रुपया उत्सव समोर उमतात तेच भाशेन जी कोण पिडयेंत आसात नोकरी सोदतात भुरग्याचे देण्याक आशेतात जिविताचो सांगाती सोदतात आनी सगल्यांची जी कोण आपले प्रश्न घेवन आयल्यान तांची दया कर म्हण मागता आंकवार मारी देवाची माय सांगाती बागेवन दवरमता बागेवन तांतून आनी सोर काणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोती तांची सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एक म्हणून सोर पदवीदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमेन. आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन हात जोडून दीर धरून म्हणुया आमचे बापा सुर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज राज संपयो तुझी तुझी खुशी खुशी सदांच सदांच जाता जाता तशी तशी संवसारांत संवसारांत आमचो दिसपटो गिरास जाय समखांदी समकांदी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां तायणें पडूंक दिवं नाका नाका पूण वायटांतली वायटांतली आमकां आमकां सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सोवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन ओत्रेकता तूं आमकां जीवदार काकलुटीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवती पदवी आनी महिमान तुजी सासणाच्या सासना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दवरमतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां येता आमच्या पातकांची न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या भारताची दिश्ट घाल आनी जे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आंदोलस तिका एकवटान सांबाळ जो जेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासना आमेन. सुम्यांची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाची शिले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर देवाची शिले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर देवाची शिले संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक पयल्यान ती सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली आमी क्रिस्ताची कूड शेव मेरेन सगळीं उबी रावतल्यो उपरांत आमच्यान बसून दिमी रावन मागण्यांन वेळ सारूं येता ओनली दोज हू आर बॅप्टायज्ड इन द कॅथलीक चर्च and are in communion with the Catholic Church may come forward to receive Holy Communion. क्रिस्त प्रसादाच्या वेळार आमी गायन घेवया D1 पेज 47
आमची मोदल्या कोण्या कोणाक तान लागल्या आत्मो आमचो सुको सुको जावन गेला आमची मोदल्या कोण्या कोणाक तान लागल्या आत्मो आमचो सुको सुको जावन गेला आमचो आत्मो तारिला देवाक तारिला आमचे काळी सोत्रेता देवाक ओत्रेता आमचो आत्मो तारिला देवाक तारिला आमचे काळी सोत्रेता देवाक ओत्रेता Shidoludo Wauta Wauta Kososha Dan Bagucha Bagucha Novo Judiucha Shidoludo Wauta Wauta Kososha Dan Bagucha Bagucha Novo Judiucha Amso Atmo Tarila Deva Tarila Amche Kali Sotreta Deva Otreta Amso Atmo Tarila Deva Tarila Amche Kali Sotreta Deva Otreta आमचीच मोदी हांगा हांगा सोर फुटल्या जिव्या उदकान बोरता बोरता देव काळजा आमचीच मोदी हांगा हांगा सोर फुटल्या जिव्या उदकान बोरता बोरता देव काळजा आमचो आत्मो तारिला देवाक तारिला आमचे काळी सोत्रेता देवाक ओत्रेता आमचो आत्मो तारिला देवाक तारिला आमचे काळी सोत्रेता देवाक ओत्रेता प्रार्थुया मोगाळ आणि विस्वासी बापा जेजूच्या कुडी रोगताच्या ह्या जेवणाच्या बोडान बागेवन धांधुनीची देख घेवन तुझ्या मोगान सदां ती रावन
आमकां फावो कर. हें आमी मागता अंच्या पुता जेजूचे नांवी. मातशें बसया. गेल्या मंगळारा दीस तुमचें धर्मदान जालां. 50,0850 रुपया ह्या तुमच्या उदारपणाचे देवान बागयोन तांतून उद्देशी आपलो भरपूर आशिर्वाद घालचो. जुनाच्या म्हयन्यान बागयोन तांतुनीची परब लागीं पावता. त्रेजेना बागयोन तांतुनीचे परबेची तयारी सुरू जातली 5 तारखेर जुनाचे ते 17 तारखेर आनी परब जुनाचे 18 त्रेजेनाच्या दिसांनी मिसां हे पोरी 5:30 वाजता सकाळीं कोंकणी भाशेन, उपरांत 6:45 वाजता 6:45 इंग्लीश भाशेन, उपरांत 8 वाजता कोंकणी भाशेन, 9:30 वाजता कोंकणी भाशेन आनी सांजचे 4:30 वाजता कोंकणी भाशेन. आनी परबेच्या दिसा मिसां हे पोरी आसतली 5:30 वाजता कोंकणी भाशेन, उपरांत 7 वाजता इंग्लीश भाशेन, 8 वाजता कोंकणी भाशेन आनीक 10 वाजता कोंकणी भाशेन. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमची सवें आसूं. तुमची सवय आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बागयोन आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणी. बागयोन आंतून तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोली विस्मिताय आयकून व्हडा बोरवाशान हांवूय तुज्या फुडें येतां आनी तुजी दोळाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण खालतेपणी मागता. नमान तुका बागयोन आंतून निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नमान तुका जाणवायच्या सागोरा. नमान तुका प्रिती मोगान पेटलोले अश्रू वर्तमानाच्या धर्म दिता. कोर म्हजें जिवीत नितोळ निर्मूळ. बोर म्हजें मन जाणवाय. पिठूय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सोर भोंवती म्हज्या कुरण्यांनी देवाचें उतर पुरगोटूंक म्हाका शिकय. हे देवाच्या इश्टा हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजें उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें गोती बरीत काळीज तुका उक्तें करता. आनी तुजे वेंगेंत आयिल्लो तोच बाळूक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसणयतलो आनी गरोज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बोरवाशान रावता. बागयोन आंतून दुखेस्तांच्या बुजवंडारा तुजी दोळाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे म्हज्या हुस्क्या आनी कोंती म्हज्या भिरांती आनी आखांत पडे. तुजे वेंगेंत आसल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी मेळोवन घे म्हाका हो उपकार आनी म्हज्या हुस्क्या कोतींतलोय म्हाका निवार. ह्या वेळार तुका जाय तें माग. उत्सुऱ्यांच्या बागयोन तांतून तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणूनाय पूण हांगा सदांच पावंक तूं राजी आसाय. तर तुजे पदवीदार मजतीन एक खालतिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवन मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी खोनवाळाय, तोंडाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोदीन जे सारकेले बरे गवंड इते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातल्या हिंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलूंक तांचे खातीर तूं थांबून आसतना विनोती खोर.
Duria di